जी कामगारां खातीर गोवान घातलेली ती गोवांक लागली आणि ताका लागून जेन्ना मुख्यमंत्री आमच्या डेलिगेशनाक मेळ्ळो आमचो प्रेसिडेंट चंद्रकांत चोडणकार आणि त्याच बरोबर आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स अलॉंग विथ कॉम्रेड सुहास नायक जो आयज हांगा हायकोर्टान गेला ते आमी सगळे जेन्ना आमच्या हेका मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आणि त्याच बरोबर वेगळ्या वेगळ्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे मिस्टर प्रमिवाल अभिषेक डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट त्याच बरोबर आमचो रोहन कासकार जो नवो मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कदंबा नेमलेलो आहा आमचो महेंद्र पेडणेकार जनरल मॅनेजर ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन चीफ सेक्रेटरी आमचो गोंयचो आणि तशेंच एर अधिकारी लेबर कमिशनराचे इंटरव्हेन्शन सुद्धा झाले डेप्युटी लेबर कमिशनर प्रसाद पेडणेकराचे इंटरव्हेन्शन झाले व्हेरी इफेक्टिव्ह इंटरव्हेन्शन अशें करून जो प्रश्न जो सेटल जायना असो दिसतालो तो हळू जाचो हे व्हील स्टार्टेड मुव्हिंग आणि ताका लागून आमी जेन्ना 17 तारखेर मेळ्ळे 18 तारखेर आमी खास करून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुडिनोक मेळ्ळे आणि त्या मिटिंगेन एक भाशेचो क्लियर कट आमकां सिग्नल दिलो की आमी तुमचे प्रॉब्लेम मिटोवपाक आमी सगळ्यांनी थारायला बऱ्या भशेन मिटोवपाक जाल्यार कांय सांगपाचें म्हणल्यार आमी कामगार हे जे प्रश्न सरकारान आणि कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जे पळय आमच्या फुडें डिस्कशन करून आमी लेबर कमिशनरा फुडें एक मिनिट्स ड्रॉ केल्यात कॉन्सिलिएशन मिनिट्स ऑफ कॉन्सिलिएशन विच आर बाइंडिंग बिकॉज इट्स as good as a 12-3 settlement when you drop a minutes of conciliation आणि अशें करून सबार प्रश्नाचेर आमचो प्रश्न आसलेलो 34 म्हयन्याचो एरियर्स आणि तशेंच आमचो प्रश्न आसलेलो तो एरियर्स आमी एक मांडावळ काडला ह्या मांडावळीचेर आमी काडच्या पेक्षा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान आणि मागीर गव्हर्मेंटान विथ द अप्रुवल ऑफ द गव्हर्मेंट त्यांनी अशी एक मांडावळ काढला की जस्ट नाव कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन is being subsidized for the purpose of salaries and others to the extent of 184 crores for the financial year 2024-25. Government subsidize karta because Kadamba is widely used for social causes for the benefit of people of Goa 24/7 एकूय दीस सुसेग घेन आसतना कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आणि ताचे कर्मचारी 2000 वयर कर्मचारी रात आणि दीस कामगार लोकां खातीर वावुरतात आणि तांकां केन्ना विसव ना खंयच्याय दिसा सुटी ना अशें लागून जावं ते चिल्ड्रन्स बसेस जावं ते स्कूल्स केटरिंग जावं ते 50% बस कन्सेशन all the popular schemes of the government are being implemented and Kadamba goes to the remotest corners, nooks and crannies of Goa, you see. It is one of the most iconic transport systems in the state of Goa. So अशा वेळार आमकां गव्हर्मेंटान सांगले आमी already are subsidizing. Now we'll work out systems where it will be self-generating and you will see the results. Because year on year we are increasing our revenue. आम्ही आमचो रेव्हेन्यू जो पळय जे रेव्हेन्यू म्हणटकूच ते जे कमाई आहा दर वर्सा आम्ही 10% 12% काल मिनिस्टरान उलयतना 20% म्हणले तेजे तोंडान घी शक्कर हांव म्हणटा व्हेरी गुड 20% जर वाडात वी आर व्हेरी हॅपी आणि responsibility is devolves on the workers also. आम्ही कामगारांनी सुद्धा जबाबदारी घेवपाक जाय आणि सरकारान आणि कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान व्हडल्या मनान आमकां सांगला
जे पळय रेव्हेन्यू वाडटले, keeping a baseline, whatever increases, we will share with the workers. As far as the arrears are concerned, from 2016 to 2018 for 34 months, we will pay. अशें म्हणून कॅटेगॉरिकल एश्युरन्स दिला. आणि हेका लागून ऑफकोर्स इट विल बी इन इन्स्टॉलमेंट्स. सो तेका लागून दिस इज अ पॉझिटिव्ह स्टेप, अँड आय एम शुअर that this particular issue is going to be resolved. आता प्रॉव्हिडंट फंडाचो सीएमान आमकां उतर दिल्ले, वी आर गोइंग टू आमचे 12% प्रॉव्हिडंट फंड, हाचेर खूब फावटी आमी एक्सप्लेन केला. 12% आसलो तेणी 10% केलो, 10%ाचो सिलींग लायलो. कामगाराचो कितलोय पगार आसो 1800 वयर तांकां मेळना, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रिब्यूट करिना, कदंबा कॉन्ट्रिब्यूट करिना पेन्शन फंडाक. ह्यो कॉन्ट्रिब्युशन जर चड दिलो, जो टोटल पगाराचेर दिलो, जाल्यार आमकां जेन्ना पेन्शन आमी रिटायर जातकूच आमकां पेन्शन बरें मेळटलें. ताचेर कुराड मारली डिसेंबर 2009 जे कोण वरिष्ठ अधिकारी असलेले तेणी. कॅग रिपोर्ट आनी माती अशें सांगून. इट इज अ नॉनसेन्स एक्चुअली. It was an affront, it was a assault on the rights of the workers. आणि आम्ही तेजेर खूप गेल्या लगातार 16 years we are fighting. Finally CM आमकां मेळून सांगले in August we will give you immediately, we will restore it 12% on total PF based salary, which means tomorrow if I am earning 30,000 basic DA, I will get 3,600. If I am earning 40,000, I will get 4,800 in my pensionable fund. Which means, फाल्यां रिटायर जातकच आयज जे रिटायरी आहात ते 1,500, 2,000, 3,000 पळय पेन्शन घेता ते वाडटले. आणि ते वाडटकच खंय तरी तांकां आलाशिरो सोशल सेक्युरिटी बेनिफिट मेळटलो. ते हांगा गव्हर्नमेंट फ्रॉम 1 एप्रिल 2025 वर्तमान काळ इमिडिएटली तेणी म्हणला वी विल इम्प्लिमेंट इट. आता ह्यो बेनिफिट कोण पळय कामगार काम करता तांकां बेनिफिट इमिडिएटली वेतलो. इट इज अ गुड मूव. आणि एज फार एज द पास्ट इज कन्सर्न, दे हॅव सेड वी विल डिस्कस. इट इज नॉट अ क्लोज चॅप्टर, बट इट विल टेक टाइम. वी हॅव टू परस्यू द मॅटर. कामगार आहा ते आमच्या हृदयांत आहात, ते आमचे, आमकां तेंच्या बद्दल आपुलकी आहा ऑन दिस पर्टिक्युलर इश्यू इन अ मोर डेडिकेटेड मॅनर, लेट मी अश्युअर यू. आता कामगार खूप वर्ष काम करता, तांकां गव्हर्नमेंटान सांगलां. आता त्याच बरोबर कदंबान थारयलां की कोण पळय 5 वर्सां काम करता एज बदली ड्रायव्हर, कंडक्टर, तांकां परमनंट कामगाराचे स्केल मेळटले. तांकां 1